खारेपणार जेन्ना आमकां एक कॉल आयलो की एक पर्टिक्युलर गाडी थंय उबी आसा आनी त्या गाडयेंतल्यान घाण वास मारपाक लागला आनी सकाळच्यान ती गाडी एक जाग्यार उबी आशिल्ली। घाण वास येता म्हणून एक बायल मनशेन कोणी तरी फोन केलो आनी सांगलें पळय आपूण आपल्याकय टायम ना, तुमी येवन मातशें पळोवंक शकता काय म्हणून सस्पिशियस असो वास येता म्हणून। जेन्ना आमचे भुरगे थंय गेले आमी पळयलें, DSPC एकय कॉल केलो, आमकां पयलींच कळ्ळें जेन्ना कॉल आयलो तेन्नाच कळ्ळें की अशें ही भानगड आसतली म्हणून। जेन्ना आमी थंय गेले तेन्ना आमचे भुरगे थंय पावले नंतर पळय जाल्यार ही म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयची सगळ्यांत मोठी ही रेड आसपाक जाय, कारण ह्या कॅचान ऑलमोस्ट 150 डबे आसात, ज्या डब्यांनी गायेच्या फेटा पासून काडलेले तूप जे आमी परत परत लोकांक रेडी जेन्ना परत परत मारतात तेन्ना परत परत आमी लोकांक सांगत आसात गायक मारतात, गायची जी चरबी आसता ती कोडून त्या चरबेचें तूप काडलें वता। फॉरेन्सिकान घातलें, FDAन घातलें जाल्यार तें ऑयल म्हणून येता, बरोबर ऑयलूच ती, बट ती ऑयल न्ही, ती ही ऑयल ही आमकां लावपाची ऑयल, ही प्रत्येक हिंदुवाक खंय तरी एक धर्म भ्रश्ट करपाची ऑयल ही हीच सगळ्या रेस्टॉरंटांनी पावता। ह्या रेस्टॉरंटांनी बिर्याणी स्पेशल म्हणटात, मागीर आनी कितें तरी म्हणटात, हे असले रेस्टॉरंटांनी पावून हे तयार केल्ल्यो बिर्याण्यो ह्यो आमच्याच लोकांक खंय तरी खावोवपाक मंडी म्हणटात आनी कितें म्हणटात, बिर्याणी म्हणटात आनी कसलो सॉक म्हणटात, हे सगळें असले करपा खातीर ही रेस्टॉरंटां जी ओपन जाता पळय न्ही, गांवठी तूप जर तर विकतें घेवपाक गेलो 800-900 रुपया किलो आनी हे 200-300 रुपया डबे, 12-12 किलांचे 150 डबे आसात ह्या गाडयेन, तुमी पळोवंक शकतात। ह्या गाडयेन 150 डबे, मनीस जो आसा तो हातीक दोर बीर बांदून आसा, पळयल्यार कोणाकय दिसपाचें की तो एक हिंदूच मनीस काय म्हणून, पण तो एक छलावा करपा खातीर हातीक दोर बीर बांदून गळ्याक माळो बिळो घालून तेणे हांगा ही कांड करपाची तयार। तुमी गाडयेन मुखार पळोवशात जाल्यार ही गाडी सोंपेपणी कळची ना, ही गाडी कोणाची एक हिंदूचीच कितें तरी व्हरता काय दिसतलें, पण ह्या गाडयेन 150 डबे म्हटल्यार सादारणता म्हाका दिसता 100 तरी गायो मारून त्याचे चरब जी आसा ती कोडून भरिल्ले हे डबे 150 डबे आसात। आनी ही जर अशे 150 डबे म्हाका दिसता कितल्या कडेन खंय खंय सप्लाय जाताले आनी आमी आमचेच लोक रेस्टॉरंटांनी बिर्याणी करून कितके लोक हे खाता आसतले हे आमकांय खबर ना। बजरंग दलान गेले 2-3 वेळा असले इल्लिगल स्लॉटर हावजीजान रेड मारून असले धरून दिल्ले आसात, पण तरी पण लोकांक समजना, फक्त हिंदू म्हणून म्हटलें म्हणून जायना। जो पर्यंत तेंचे असले रेस्टॉरंटांनी वचून आमी खंय तरी खावपाचें बंद करचें नात तो पर्यंत। खारेबांदार जेन्ना रेड मारली असले 51 डबे 81 डबे मेळ्ळे, 81 डबे मेळ्ळे आनी त्या 81 डब्या व्यतिरिक्त आमकां 2 गायो मेळ्ळ्यो, एक गाय आनी एक बैल मेळ्ळो, त्या व्यतिरिक्त एक तोडोवपाचें सामान मेळ्ळें, कापपाचें सुरयो ते सगळे चॉपर सगळे ते मेळ्ळे, दोरयो मेळ्ळ्यो, त्या भायर मेळ्ळे ते 2 सायलाचे लांकडां। आयज जालें कितें ते केसीचें, जेन्ना आमी चवकशी केली ह्या केसीचें जालें कितें काय म्हणून, तेन्ना ही केस खंय तरी चलता आनी फायनी पुरतेच हो कायदो तेंचेर जाता, ना जेल जायना ना त्या मनशाक खंय तरी हें जायना। हो कसलो कायदो? हो कायदो फक्त हिंदुवांक चिड्डुपाचो कायदो काय कितें? प्रत्येक वेळार खंय कसलेय हाली तर पळोवपाक येता, कसलेंय कितें जालें जाल्यार बजरंग दल खंय गेलें, बजरंग दल खंय गेलें। आमी एक्टिविस्ट रे, आमी एक्टिविस्ट, वी डू एक्टिविजम जस्ट फॉर आवर रिलीजन। आमकां तुमचे प्रत्येक गोश्टी आमी काडपाक रावया, प्रत्येक कोणाक बजरंग दलाची, तुमी बजरंग दलान पयलीं येयात, बजरंग दलाचे वर्ग करात, असले रेडीज करपाक येयात, असल्या गोरवांक वाचोवपाक येयात, आमच्या गोरवांक आमच्या गौ मातेक वाचोवपाक येयात, मागीर तुमकां रायट आसा आमचें नांव घेवपाक। परत सगळ्यांक एक सांगता असले चलता पळय न्ही, हें आडोवपाची खंय तरी बजरंग दल प्रयत्न करीत आसता सदां, DSPCच्या आदारान, गोवा पुलिसाच्या आदारान, जितको आदार जाता त्या प्रमाणे आमी हे आडोवपाचे प्रयत्न करतात। धर्माची फकाणां करपाक लायल्या, कायद्या कडेन मागता की हेंचेर कडक शासन जावचें ज्या जाग्यार, आनी प्रत्येक एरियेच्या प्रत्येक पुलीस इन्स्पेक्टराक सांगता तुमचे प्रत्येक आपल्या हद्दी भितर खंय खंय स्लॉटर हावजीस चालू आसात न्ही
एटलिस्ट नजर मारून पळयात तुमचे बीट पीसीज आसतले बीट ऑफिसर्स आसतले तांकां धाडून त्या एरियान हें चलता काय कितें हे तुमी चवकशी करपाची गरज आसा